सस्पेंड केला. सो तुमकां कितलो फायदो पडटलो ह्या हेजेर? आमी तांचे कडेन पळोवपाचो आमचो दृश्टिकोन वेगळो आसा. आमी आमचें संघटन पळयता. खंयचे तरी तांचे भितर झगड्या भितर आमचो इनवॉल्वमेंट कांय ना आनी आमी तातूंत भितर पडूंकय बी ना. कारण ते भुरग्यां भशेन झगडी तांची चालू आसा. चालू आसूं. हांव तांच्या पक्षाच्या तांच्या हाजेर भितर कमेंट करपी हांव कोण न्ही. हांव म्हज्या पक्षाचो आमची भुमिका आमी कशे फुडें वता हो कमेंट हांव करूंक शकता. तांचे संदर्भांतल्यान हांव कमेंट करूंक ना. चायल्डीश चलता तितलें. तुम्ही गोवा फॉरवर्डाक एलायन्साक रेडी आसतले? परत सांगता कारण आयच्या प्राप्त परिस्थितीन भितर तुम्ही जो पळय प्रश्न विचारता तो एमजी कडेन तुमच्या एलायन्स आहा न्हू एज अ रिजनल पार्टी. सो गोवा फॉरवर्ड ऑल्सो इज अ रिजनल पार्टी आनी तेणे आतां काँग्रेसाक सस्पेंड केल्ले आहा. सो तुमचे पळय कितें आसतलें? हो प्रश्न तूं तांकां विचार. तांकां विचारतलेच तुमचे सायडीक तुमचें कितें? भारतीय जनता पार्टी 27 भितर 30 येवपाक जाय हाज्या खातीर सामकी कटिबद्ध आसा. 30 येवपाक जाय म्हणटा तो दामू फातोर्डा सॅक्रिफायस करून गोवा फॉरवर्ड कडेन एलायन्स संकल्प आमी घेतिल्लो आसा. हांव पार्टीचो अध्यक्ष नेत्यान उलयतना ह्यो सगळ्यो इफ आनी बट कित्याक उलयता. इफ बट सगळे नेक्स्ट टाइम आमकां दामू फातोर्डा एज अ एमएलए आनी कॅबिनेट परत एकदां सांगता अशे गुवन प्रश्न विचारचे पेक्षा म्हजे सामके आमच्या एका महाभारतांतली जी काणी आसा त्या काणये भितर अर्जुनाचें लक्ष जें आसता ते वयर जे पॅरट बशिल्लो आसा ताजे दोळो म्हजें लक्ष 27 आन्सर केलं हांवें सांगलें न्ही 27 30 हें म्हजें लक्ष आसा. सो ते गोवन आनी कितें दिसता तुका दोळो आसा दोळ्या सायडीन कितें तुका दिसता सायडीन पानां आसा म्हणल्यार म्हजें लक्ष विचलीत करता. म्हजें लक्ष विचलीत करनाका. पॉयंट 30 दॅट्स ऑल.